Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही न्यूमेरिकल एबिलिटी अंडर क्वेश्चन नंबर 21, 22 हे क्वेश्चन आम्ही सॉल्व करतले या व्हिडिओ. ऑलरेडी हांवें टोटल 20 क्वेश्चन्स हे सॉल्व करून व्हिडिओ अपलोड केल्या. जर कोणी पळोवंक ना जाल्यार हांवें तेची सेपरेट एक प्लेलिस्ट क्रिएट केल्या. ओके, सो तुमकां तितून मेळटले मिड आणि हार्ड लेवल क्वेश्चन अंडर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नंबर 21. Shamu wanted to distribute 700 acres of land among three people P, Q and R. सो शामू हो एक पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूट करूंक सोदता 700 एकर्स. सो आपली जमीन तो वाडपाक सोदता. 700 एकर्स जमीन आसा अमॉंग 3 पीपल्स, 3 जाणां पी क्यू आणि आर. सच दॅट क्यू रिसीव 5% मोर लँड. सो हितून क्यू कितली मेळ्ळी 5% चड मेळ्ळी जमीन देन पी. आर रिसीव 5% मोर लँड देन क्यू. सो आराक चड मेळ्ळी 5% कोणा पेक्षा क्यू पेक्षा. वॉट इज द एरिया ऑफ लँड रिसीव बाय पी. सो पी कितली जमीन मेळ्ळ्या आसतली हे आमकां फायंड आउट. सो फर्स्ट थिंग आमकां फायंड आउट करपा खातीर पयलीं खबर आसपाक जाय आराक कितली मेळ्ळ्या क्यूब कितली मेळ्ळ्या ही आमकां खबर ना. ओके, सो आतां जमीन जी कितली तांकां रिसिव्ड जाल्या पळय, ओके, डिस्ट्रीब्यूट जाल्या, ओके, ताका आमी कन्सिडर करतले एक्स. सो लेट द एरिया ऑफ लँड डिस्ट्रीब्युटेड सो अमॉंग 3 आसतले पळय ताका आमी कितें कन्सिडर करतले एक्स. ओके, सो एक्स आमी एज अ कन्सिडर करतले की इतली जमीन तांकां मेळ्ळ्या आसतली. ओके, सो बेज ऑन कंडिशन आमकां एक खबर आसा की 700 एकर्स ही टोटल जमीन आसा. ओके, सो पी क्यू आणि आर आसा तांकां तिगांकूय जमीन इतली डिस्ट्रीब्यूट केल्या. आतां भितून पयली कंडिशन सांगल्या आर. फर्स्ट कंडिशन आमकां सांगल्या हितून सच दॅट क्यू रिसीव मीन्स इक्वल टू 5% मोर लँड. सो तुमकां हांवें सांगलेलें इन द प्रिवियस प्रॉब्लम्स मोर दॅन बीन आसता. ओके, सो त्या टायमार सायन येता कितें प्लस आणि त्याच्या पयलीं जो नंबर आसता तो मागीर बरोबर आसता 5%. ओके, सो जमीन आसा म्हटल्यार एक्स लावपाचो. देन पी. पी कितली जमीन आहा ती आमकां खबर ना. ओके, सो तेका आमी कन्सिडर कितें करतले एक्स. कळ्ळें. सो मोर देन पी म्हटलं. सो जर कन्फ्यूज जातले जाल्यार हांगासर पी बरेंच. ओके, सो क्यू इक्वल टू पी प्लस. सो जमीन कितली मेळ्ळ्या आसतली एरिया ऑफ लँड डिस्ट्रीब्युटेड ताका कन्सिडर करतले एक्स. सो जमीन कोणा पी क्यू आर कितली मेळ्ळ्या ती आमकां खबर ना. सो कितें कन्सिडर करतले एका जमीन कितली मेळ्ळ्या आसतली एक्स. ओके, सो 5% कन्वर्ट करा 100 एक्स. सो क्यू इक्वल टू एक्स. आता हे 2 झिरोज आसा सो 2 नंबर सोडून पॉइंट दितले. हांगा एकूच नंबर हा दुसरो आसा ना 0 दिलो हांगा डेसिमल दिया एक्स. सो क्यू कितली जमीन मेळ्ळ्या आसतली हो एक्स हो एक्स. सो हांगा काय म्हटल्यार 1 0. सो 1.05 एक्स इतली जमीन ताका मेळ्ळ्या आसतली. ओके, क्यूक. सो एक्स म्हणजे कितें कितली जमीन एकल्याक वाटल्या ती. ओके, सो जमीन कितली आसा ती पयली आमकां पळोवपाक जाय म्हणजे एक्स कितलो टर्म येता तो. सो एक्स म्हणजे कितें आतां टोटल आमकां खबर आसा. सो आमी एक्स कितें घेतला एरिया ऑफ लँड डिस्ट्रीब्युटेड अमॉंग पी क्यू आणि आर. पी क्यू आराक कितली गेल्या ती आमी कितें कन्सिडर केल्या एक्स घेतल्या. पीकूय कितली जमीन गेल्या ताका एक्स घेतला. क्यूकूय कितली जमीन घेतला ताका आणि आराक कन्सिडर एक्स केला. ओके, सो ही क्यूची जाली. आता नेक्स्ट कंडिशन आर रिसीव 5% मोर लँड देन क्यू. सो आर रिसीव 5% मोर देन एक्स घेतले 5% एक्स देन क्यू सांग. सो आर इक्वल टू क्यू ची व्हॅल्यू आमकां खबर आहा 1.05 एक्स ची व्हॅल्यू. क्यू म्हणजे 1.05 एक्स आणि हेका आमी 5% सेम वे कन्वर्ट करतले कितें येयलें 0.05 एक्स. सो आर इक्वल टू जर हे तुम्ही प्लस केले जाल्यार 1.0505 कितलो येयलो 110 एक्स. ओके, सो हे क्यूची जाली जमीन ही जाली आराची जमीन. ओके, आता आमकां एक कंडिशन दिल्या तिगांकूय जमीन जी आसा ती टोटल कितली वाटल्या 700 एकर्स. सो पीक आमी कन्सिडर करतले एक्स कित्याक पीची इन्फॉर्मेशन काय सांगूंक ना ताका चड मेळ्ळ्या कमी मेळ्ळ्या सो ताका कन्सिडर करतले एक्स. क्यूची आमकां खबर आसा 1.05 एक्स आणि एकाची मेळ्ळ्या 1.1 ओके. सो हांवें हांगासर 1.0 येतलो. ओके, नोट डावन करा 1.0505 110. ओके, 1.10 एक्स इक्वल टू 700. सो आता हे हांगासर काय ना म्हटल्यार 1 कन्सिडर करतले. ओके, सो 1 2 3 कितलो येयलो 3 येयलो पळय 1 2 3 आणि 0.05 आणि 10 कितलो येयलो 15 एक्स इक्वल टू 700. सो एक्स हांगा दवरत 700 डिवाइड बाय 3.15. सो डिवायडाक जर अशें कन्फ्युजन जाता जाल्यार डेसिमल्सान कितले नंबर आसा 2. सो 2 नंबर आसा. ओके, सो तुमी कितें करतले यो नंबर तुमकां डेसिमल नाका 315 बरोवपाक जाय. 2 नंबर हांगासर आसा डेसिमल सो 2 झिरो लायस. ओके, मागीर हे जर तुमी डिवाइड केले
ओके 70,000. ओके सो जर तुम्ही डिवाइड केले जाल्यार 300 टू जा 600 आणि 15 टू जा 30 सो 630 येतलो. सो 0 दोनसून 3 काडले 7 कॅरी झालो. ओके सो कितलो उरलो 7,000. ओके मागीर अगेन सेम 2 जा 630 again same 700 again 630 0 70 उरलो 0.7 सो 630 असो नंबर कंटिन्यू वयतलो. ओके सो एप्रॉक्स म्हटलं सो तुमकां हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता 222 एकर्स. ओके सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो हांगासर एक्स कन्सिडर करताना मेन जी डिस्ट्रीब्युशन जी जमीन आसतली पळय ती घेवपाची. सपोज जर तुमकां क्यू सांगलेलो जाल्यार 1.05 इंटू कितले करतले 222 करतले. सो ती जमीन तुमकां कितले आसा ती आन्सर येतले तुमचे. ओके सो हांगासर वॉट इज द एरिया ऑफ लँड रिसिव्ड बाय पी. सो पी जी आसा पीक रिसीव कितली जाली 222 एकर्स. सो आमी कन्सिडर करताना कितें पीक कन्सिडर केले एक्स क्यूआक कन्सिडर केलोय कितें एक्स प्लस 5% मोर लँड. कळ्ळें कित्याक हांगासर तेणी सांगले क्यू रिसीव 5% मोर लँड देन पी. ओके सो पी एक्स प्लस 0.05 आणि आर रिसीव 5% मोर लँड क्यू. सो क्यू आमी हांगासर 5% मोर लँड क्यू म्हटला. सो क्यूची ऑलरेडी आमी हांगासर कितें केले फाइंड आउट केले. Okay, next question number 22. Neha Chaudhary bought some goods for rupees 10,000. She sold half of the goods at a loss of 25%. At what percent of profit should she sell the remaining goods so that she gets gain of 38% on the whole transaction? So here are the options. So Neha Chaudhary चे असले तिने goods purchase केले कितल्या रुपया 10,000. She sold half of the goods at loss of 25%. So तिने cost price जो असलो तो 10,000 इतल्या रुपीजान तिने परचेस केले. मागीर सांगले शी सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स एट लॉस ऑफ 25%. सो हाफ ऑफ द गुड्स म्हणजे कितले येयले 5,000 आणि 5,000. ओके सो हे हाफ ऑफ द गुड्स जाले. सो आता हाफ ऑफ द गुड्स आसा तेणी सेल केले बट एट लॉस ऑफ 25%. ओके सो 5,000 हे सपोज तेणी विकले हे सोल्ड केले जाल्यार लॉस ऑफ 25% तेणी कितें केले किंवा लॉस ऑफ 25% म्हणजे तेका प्रॉफिट जावंक ना जालो कितें लॉस. सो 5,000 चे 25% जर आमी काडून घेतले जाल्यार हे 0 0 कॅन्सल आणि 50 इंटू 25. ओके सो 25 125 आणि 0 सो 25 5 जा कितलो सो 25 इंटू 50 1250. ओके सो 5,000 हेजो 75% जो तेका मेळ्ळा प्रॉफिट न्हू हे तेका 5,000तले इतलेच पयशे मेळ्ळे आसतले. सो 75 अपॉन 100 सो हेजो 3750 हे तेका इन हँड मेळ्ळा. स्पेंड कितलो केलो तेणी 5,000. ओके तितून तेडे रिटर्न कितले येयले 3750 तेका जालो कितें लॉस कितलो 1250. नेक्स्ट कंडिशन एट वॉट पर्सेंट ऑफ प्रॉफिट. सो आमकां हांगासर प्रॉफिट पर्सेंटेज फाइंड आउट करूंक सांगला. शुड शी सेल द रिमेनिंग गुड्स. द रिमेनिंग गुड्स खंयचे हे तिने ऑलरेडी विकले आता तेजे कडेन हे ना आसा खंयचे 5,000 रिमेनिंग गुड्स आसा. सो हे विकून तेका कितले पर्सेंट प्रॉफिट मेळपाक जाय म्हणून सांगला 38% ऑन द होल ट्रान्झॅक्शन. सो टोटल ट्रान्झॅक्शन म्हणजे हे जे आता 10,000 आसा. ओके एक्झाम्पल पळय कोणी केन्ना परचेस करतना 100% आसतलो तेजो कॉस्ट प्राइस. आता जी सेलिंग प्राइस असतली ती कितली जावपाक जाय 138%. ओके आता ही 138% हेजेर जातले होल ट्रान्झॅक्शन 10,000चे. ओके सो 10,000चे जर आमी 138% काढून गेले जाल्यार तेका कितले येवपाक जाय 138 इंटू 100 सो 138 इंटू 1 138 आणि 2 0 सो तेका इन हँड कितले येवंक जाय 13,800. ओके हे 138% जाला. आता 138 कसो येयलो कळ्ळो खंयची पर्सेंटेज आसता ती कितली आसता 100%. तेणी सांगला तेका प्रॉफिट कितलो मेळोंक जाय 38%. सो प्लस 100 प्लस 38 केला सो कितलो येयलो 138. आता 10,000 तेणी ऑलरेडी खर्च केल्लो म्हणजे कितें तरी परचेस केले तेणी गुड्स. ओके सो भितून तेका आता आमी जर 138% म्हटलें जाल्यार कितलो अमाउंट येवंक जाय 13,800 येवंक जाय. पण आमकां हांगासर कंडिशन सांगला ऑलरेडी तेका लॉस जाला 1250. ओके भितूनले तेजे कडेन 5,000तले कितले येयले 3750. ओके सो हितून आमी 3750 मायनस करतले कित्याक तेजे कडेन ऑलरेडी ते पयशे आसा. ओके 10 5 काडले 0 0 सो 10,050 हे तेका आता येवपाक जाय तितून हितूंतले हे तेंचे ऑलरेडी जाले गुड्स असले ते विकले तेजे कडेन आता सध्या पयशे येयले कितले आसा तेजे 3,750.
ओके. सो आता हांगा ताचे कडेन 5,000 उरल्या, ताका कितलो प्रॉफिट करूंक जाय 10,050. 5,000चे गुड्स ताका 10,015 विकपाक जाय. ओके. सो आता ही कितली पर्संटेज जातली ही आमकां आतां फायंड आउट करतले. आतां काडटले कशें पळयात. 10,050 ओके हो ताका टोटल येवंक जाय. आतां हितूंतले तेजो कितें जालो सेलिंग प्रायस जाली. तेजी कॉस्ट प्रायस कितली आसतली. सो ताका कितें मेळटलो उरलेलो अमाउंट कितें जातलो प्रॉफिट मेळटलो. ओके. सो हे 10,050 कॉस्ट प्रायस कितलो आसा तेजो 5,000. आता ह्यो पार्ट तुमी पळोवंक नाका, ह्यो तेणी ऑलरेडी सोल्ड केला. ओके. 10,015 सून 5,000 काडलो. सो कितलो प्रॉफिट येतलो 5,050 हो कितें प्रॉफिट. आतां आमकां पर्संटेज काडूंक जाय. सो पर्संटेज जर काडटले प्रॉफिट पर्संटेज जाल्यार प्रॉफिट घेवपाक जाय डिवायड बाय कॉस्ट प्रायस इंटू 100. सो प्रॉफिट कितला 5,050 कॉस्ट प्रायस कितलो 5,000 इंटू 100. सो 0,000 आणि जर आमी हांगासर कॅन्सलेशन केले जाल्यार 101 येतलो. ओके. सो 101 पर्संटेज. ओके. सो हांगासर सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो 50 डिवाइड बाय 5050 असं केल्यार जाता. 5 10 जा कितले 500. सो हांगासर 50 उरलो. हे 0 गेले. सो 50 1 जा 50. सो असो 101 पर्संटेज तुमचो येतलो. ओके. अशा तरेन हे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करतले.